आपयल्ले तुमी आमकां? आजची प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक कारण आमचे जे गांधी मार्केट आहा त्या गांधी मार्केटान जे ओबीसी लोक बसतात, जे गावडा समाज, जो एसटी समाज, त्यांच्या खातीर ही सेड आहा. त्या सेडी भितर ते बसतात. काही दिसा पयलीं, वर्सां पयलीं आज कमीत कमी 7 वर्सां जातली, आमचे वेंडर्स जे आसात पळय, वेंडर्स जे होलसेल विकपी, ते मेन रोडाचेर पिपळा कडेन बसतात. सकाळी 4:30 तेन्ना आमचो ओबीसी लोक हांगा येतात, ते थंय बसतात. तांकां समज थंय त्रास जाला ते हांगा येतात. पण ते 7 वर्सां 7-8 वर्सां जातली ते लोक थंय बसतात होलसेल. आतां हे होलसेल विकतात ते रस्त्यार विकतात बसपा जायना इलिगली, कोणी काडू शकता. पण तांकां म्युन्सिपाल्टींतल्यान दिगंबर कामती 8 पर्यंत बसपाची परवानगी दिली. 8 पर्यंत तेंच्यान बसपाचें आनी मागीर वचपाचें म्हणून, कळ्ळें तुका? सो त्या नमुन्यान ते आज थंय धंदो करताले. अकस्मात हेजेर येदो व्हडलो इशू जालो. आज 7-8 वर्सां काम करताना मदींच हो सोपो जो आहा, सोपो कलेक्शन करतात पावणी, जो कलेक्शन करतात, एकट्यान 9 मनीस आयलो सोपो घेवपाक. आतां हे रस्त्या वयले म्हणटात ते पयशे दिवंक शकनात, कारण तांकां पयशे ना. ते रस्त्यार बसतात. फाल्यां म्युन्सिपाल्टी काडटली आनी कोणाले काडटले. तरी पासून जो पयलो सोपेवालो आहा तो 50-50 रुपया तेंचे कडेन घेतालो. आतां 9 सोपोवालो आयला, तो कमीत कमी 400-500 रुपया मागपा लागला. दादागिरी. आमी म्हटलें इतलो पयसो आमी दिवपाना. आमी म्युन्सिपाल्टी दिगंबरा विचारलें, दामूक विचारलें आनी तुज्या एका प्रेजिडेंटाक विचारलें. ते म्हणपाक लागले तांकां पयशे दिवपाची गरज ना, ते गाडी लायतात थंय तांकां ते कितें तरी 50 रुपया दिवपा पडटा अशें म्हणपाक लागले. ओके. पण हे जे आहात पळय ते इलिगल ते. पण तांकां 8 पर्यंत तांकां आमी परमिशन दिलें म्हणपाक लागले. कोणें सांगलें? चेअरपर्सनान दिगंबर कामतीन हें आमकां सांगलें. आनी 8 पर्यंत तांकां अलाउड केलो म्हणून. कारण थंय 8 आंबे घेवन येतात, कोण तुजे फणसां घेवन येतात, कोण फुलां घेवन येतात, अशें ते चालू आहा. 7-8 वर्सां चालू. आतां अकस्मात हे 400 रुपया घेवपाचें चालू केलां आनी 500 रुपया. आतां हे इलिगली घेतात म्हणून आमी म्हटलें पयशे कोणाक दिवपाचे ना, 50 रुपया दिवपाचे, 50 रुपया वयर दिवपा न्ही. हें आमी तांकां सुचना केली की हेजे वयर तुका पयशे थंय मेळचे ना. आतां म्हाका अजाप दिसता की हो PI जो आहा आमचो मडगांव पुलीस स्टेशनार येयलो, तो PI येवन 4:30 तांकां उठयलो. आतां कित्याक उठयता तें म्हाका कळना. इतलो प्रामाणीक जालो काय म्हणून रस्तो क्लियर करपाक. ताका आतां सांजचे जे बसतात पळय थंय स्टेशन रोडाचेर ते दिसपडनात. पण हांगा सकाळी बसतात ते उडोवप काडपाक तो सकाळी 4:30 येता. आतां हे 400-500 रुपया घेतात ते कोणाक? खंयच्या पॉलिटिशियनाक, खंयच्या ऑफिसरांक, हें म्हाका कळपाक जाय. आनी ते हांव 4 दिसां भितर तुमकां भितर हांव एनावन्स करतलो हे पयशे कोणाक वयतात ते. हे पयशे जे घेतात कमीत कमी इतल्याच लोकांचे एक दिसाक तो 1 लाख रुपया उबारतात दिसाक. आतां हे पयशे वयतात कोणाक? कारण ही अकस्मात जो PI जो आहा मडगांव पुलीस स्टेशनाचो, हो जागो कित्याक जालो? सकाळी फुडें कित्याक येता? हेका दुसरें दिसना? आज तुमी जे मिडिया हांगा आयल्यात तेंच्यांनी हें दाखोवपा जाय की ते होलसेल मार्केट जाता फीश मार्केटा कडेन, अख्खो रस्तो ब्लॉक जाता. हेका केन्नाच कळूं ना काय म्हणून, दिसूं ना काय म्हणून तो ब्लॉक जाता तो क्लियर करपाक. हेंच कित्याक दिसता स्टेशन रोडार ते फातोडा पडटा. फातोडा म्हळ्यार फातोडा सुद्दां पळय, फातोडा पुलिसेक दिसना. हेणें फातोडा पुलिसेक सांगपा नाका सगळी ट्रॅफिक थंय कदंबा कडेन स्टॉप जाता. ते दिसना काय म्हणून तें क्लियर करपाक जायना. बरें तें न्ही, हांगा स्टेशन रोडाचेर इवनिंग जे मार्केट बसता आनी जे भायर जे बसतात सगळे फुटपाथाचेर, आमच्या मार्केटान बिझनस काबार जालो, धंदो भाजयेचो, ते दिसनात. ह्या लोकांनी केन्ना मोहीम तयार केली आपली? ह्या आमदारा, हांगाच्या आमदारा दिसना? ह्या तुगेले तो चेअरमॅन आहा म्युन्सिपाल्टीचो ताका दिसना?
हे पैसे वयता कोणाक? हे इलिगली पैसे सोपो पेराचे जे पैसे रायट नासतना तो घेता, हे पैसे वयता कित्याक? आता काल त्याने पयली तांकां उठयलेले ते सगळे येवन आमच्या मार्केटान बसल्यात सगळे, पण हो सकाळी फुडें येवन थंय कोणाक डिस्टर्ब जाता? आनी गेली 7 वर्सां तूं खंय न्हिदलोलो? जे आता फाल्यां आंबेकार येतले, फाल्यां तोरांकार येतले, फाल्यां भाजीकार येतले, सगळे येतले, ते खंय वयतले? हो भाजीचो जो धंदो आहा आनी दुसरो जो हे फ्रुटाचो जो धंदो आहा हो सकाळी 4:30-5 पर्यंत चलता, तेजे वयर चलना. पण हे फाल्यां ह्या लोकां कडेन जे पयशे घेतात तेजो जबाबदार कोण? आनी हांगा लॉ अँड ऑर्डर आसा काय ना? आनी जे करप्शन चलता तेजे बद्दल कितें आवाज हा काय ना? सगळे हप्ते जाल्यात. कितें चल्लां हें? जे ऑक्शन जे आतां घेतल्या ते हप्त्यांनी पयशे कलेक्ट करपाक, डबल टिबल करपाक, हेज्या भितर दामून दिगंबर कामतीन आनी चेअरपर्सनान आवाज उठोवपाची गरज आसा. हेजेर इन्क्वायरी घालपाची गरज आसा. हे पयसो वयता कोणाक? नाजाल्यार 2 दिसान हांव हें सगळें फोडटलो. कोणाक पयशे वयता आनी कशे वयतात? लाखांनी लूट चल्ल्या.